सोमार 7 ऑक्टोबर 2024 भाग्योंत आंकवार मारिया रुजारीची सायबीण समोरण मुखेल व्हड भियो नाका मारिये नियाळा कादार बऱ्या सामारितानाची वोपार आमी जायते पावट आयकल्या आनी नियाळल्या, पूण आयज ही वोपार आयकून दुसऱ्याच दिशेन नियाळ करुया। समाजांत जायते पावट आमकां घायल जाल्ले मनीस दिश्टी पडटात। थोडे ओनीत सोसून, थोडे शेजारी केस्तांवां करून, वो थोडे गरीब जे ग्रेस्त आनी सोत्तेन आसलेल्यांचे कोश्ट सोसून घायल जाल्ल्यात। ते यादनीक आनी लेविता भाशेन आमी घायल जाल्लेल्यांक पळयता, पूण कांयच करिनासतना फुडें वेता। देवान ते बऱ्या सामारिताना भाशेन पातकान जियेतल्यांक, काळोखान रावतल्यांक आनी घायल जाल्ल्या संवसाराक आपलो मोग, बोरवांसो आनी भावार्थ दिवंक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक धाडटा। ह्या संवसारांत जेजू आपल्या आवयच्या आपोवण्या वरवीं तिच्या आदारान ह्या संवसाराचें तारण कोत्ता, नवें जिवीत दिता। आयज आमी रुजाय सायबिणीची परब समोरमता। सायबीण माय आपलें जिवीत बापाच्या हातान घालून आपल्याकूच सेवेची साकोर म्हूण परगट कोत्ता। तर तेच सायबिणीची मोजत घेवन तिणें दिल्लें रोजाराचें कोंत वापरून दर दिसाक आमी एक नोमान मुरये म्हणटा, जाल्यार एक बरी कोरणी दिसा दिसपोटी आमी करीत रावंक गरजेचें। तेन्नाच आमी सायबीण माय संवसाराक बरो सामारितकार जाल्ली तशी आमी आमकांच बापाच्या हातांत घालून मागण्याची मनशां जावंक मागुया। म्हजो थाराव कोन्यांनी न्हय जाल्यार आमच्या मागण्यांतल्यान तरी दुसऱ्यांक ओकोड जावंक वावूरता।